नमस्कार, गोमंतक टुडे या बुलेटिनान तुमका सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। बेकायदेशीर जमीन हस्तांतरण प्रकरणात मनी लॉन्ड्रिंगाचो दुबाव एसआयटीन ईडी कडेन सोपयल्या तपासाची सुत्रां। मोपा विमानतळ नामकरणाचो मुद्दो हो राज्यान चिंतेचो विशय न्ही, सांगता वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार। असंघटीत क्षेत्रात सगळ्यांत चड आसा बेकारी, काँग्रेस फुडारी विरियातो फर्नांडिसाचो दावो। कुट्टाळेच्या येरादारीचो प्रश्न घरात सुटावो, विरोधी पक्ष फुडारी युरिया आलेमाबादची मागणी। फोंडकुलां पुरोवपाचें काम 19 डिसेंबर मेरेन जातलें पुराय, सांगता मंत्री निलेश काब्राल। आता पळोवया खबरो विस्तारान। बेकायदेशीर जमीन हस्तांतरण प्रकरणात जाल्ल्या अर्थीक वेव्हाराचो संबंध मनी लॉन्ड्रिंगा कडेन आसा, ही गजाल ह्या प्रकारचो तपास करपा विशेष तपास पथकाच्या लक्षात आयला। ताका लागून एसआयटीन ह्या प्रकरणाचो तपास ईडी कडेन दिला। जमीन हस्तांतरण प्रकरणाच्या तपासाक आता वेगळे मोडून आयला। जमीन हातासपाच्या प्रकरणात व्हडा प्रमाणात मनी लॉन्डरिंग जाल्ल्याचे एसआयटीच्या तपासात उक्ताडार आयला। गोंयांतल्या जायत्या पाडंग जमनींचे धनी विदेशात राबितो करतात। ह्या प्रकरणातले पैसे विदेशात धाडून दिल्ल्याचे तपास पथकाक दिसून आयला। देखून ह्या एंगलान तपास करपाची सुचोवणी एसआयटीन ईडीक केल्या। गोवा land grabbing is investigating close to 43 cases. In these cases, we have arrested 19 people, and we will expeditiously take these cases to the logical conclusion. And one member Enquiry Commission has also been appointed. We will give a report to SIT Commission as well. Meanwhile, the details of the cases which we have registered, we have sent this information to the Enforcement Directorate as well for taking necessary action as per the law. And Enforcement Directorate will be taking definite action as per law. एसआयटी कडेन नोंद जाल्ल्यो जमीन हस्तांतरणाच्यो केशी कोल्ड स्टोरेज जावन रावतल्यो असो दावो काँग्रेस फुडारी एल्विस गोमसान केला। खण घोटाळ्या वेळारूय भाजपान एसआयटीची थापणूक केल्ली, पूण तेन्ना भाजपाच्या हाताक कितेंच लागूंक नाशिल्ल्याचे एल्विस सांगता। एक्शन जायना म्हणून तुजो वो सरकार जो आसा तो सामको निकामी जाल्लो आसा, कांयच काम करिना, आनी वो एग्जाम्पल हे प्रूव करता। दिस केस दे टोल्ड मी दे विल ब्रिंग बिफोर एसआयटी, बट तितून एक डेंजर आसा पळय, आनी हांव ह्या लोकांकूय सांगता, एसआयटीन ज्यो केसीस पळय वयता न्हू त्यो कोल्ड स्टोरेजान पडपाची शक्यता आसा। हे सरकारान सारकें एकमतीन केलां, करता मरे तुजें, एसआयटीन दिला न्हू, दे वील इन्वेस्टिगेट। केन्ना रे बाबा? अशेंच तुमी मायनिंगाच्या टायमार सांगताले, एसआयटी बसयल्या, मायनिंगाचे कितें लूट जाल्ली आसा, तुमीच म्हणटाले, बीजेपी सरकार म्हणटाले, आय विल कम ऑन दॅट लिटल लेटर। लूट जाल्या म्हणटाले, खंय रे ती लूट, खंय रे ते एसआयटी, कोणाक धरले रे तुमी? सो हांगा एक डेंजर आसा, तुमकां जर एसआयटीन वच म्हणीत जाल्यार ते एसआयटी कॅन बी अ कोल्ड स्टोरेज। कित्याक आतां पर्यंत एसआयटीन पॉझिटीव अशें काम करून लोकांक न्याय दिल्लो दिसना। इट इज अ व्हेरी स्लो प्रोसेस। करता जाल्यार सुद्दां आय डोंट नो, ते म्हणटा आतां ईडीक इनवॉल्व केला म्हणटा ते, बिकॉज देर इज मनी लॉन्ड्रिंग। पण केन्ना मेळटली म्हजी प्रॉपर्टी? म्हाका परत जाय न्ही, म्हाका आज यूज करूंक जाय, फाल्यां कोणाक जाय ती प्रॉपर्टी? सद्याक गुन्यांव शाखेचे पुलीस अधीक्षक नितीन वाल्सन हांच्या नेतृत्वाखाला एसआयटी बेकायदेशीरपणान जमीन हस्तांतरीत जाल्ल्या 45 प्रकरणांचो तपास करता। ह्या प्रकरणात आता मेरेन 19 परस चड जणांक अटकूय जाल्या। 43 cases we have registered. We are investigating. Some of the cases were registered by crime branch, SIT itself, and some of the cases were transferred from other police stations. We got a lot of complaints also. So as we are going through the complaints, as and when we make any cognizable of it out, we will register more cases. In these cases, arrests have already been made. We are actually doing further detailed investigation if there is any further involvement of any
further any persons or any government servants. Whenever we find enough evidences, we will take necessary action. And once investigation is over, we will move it to the concerned court for trial. बेकायदेशीर जमीन हस्तांतरणाच्यो 45 कागाळी जरी एसआयटी कडेन नोंद जाल्यात तरी लेगीत जमीन हस्तांतरणाचे कितलेशेच प्रकार अजूनही विशेष तपास पथकामेरेन पाविल्ले नात. ते खातीर जांच्यो जमनी बेकायदेशीरपणान हस्तांतरीत जाल्यात तांणी एसआयटी कडेन वचचे अशें आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केलां. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मोपा विमानतळाक भाऊसाहेब बांदोडकरांचें नांव दिवचें की मनोहर पर्रीकर हाचें नांव दिवचें हो निर्णय घेवप गोंय सरकाराच्या हातांत ना. तो निर्णय नागरी उड्डाण मंत्रालयान घेतले. विमानतळाचें नांव कितें आसतलें हाची खबर मुख्यमंत्र्याक लेगीत ना. पूण मोगो पक्ष म्हणटा विमानतळाक भाऊसाहेब बांदोडकर हाचें नांव दिवचें अशी मागणी पक्षान केल्या. सध्या भाऊसाहेबाचें नांव दिवचें म्हण मागणी करीत आंदोलन करपी मोगो पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षांत गेल्यात. ताका लागून तांकां आंदोलन करपाचो हक्क ना असो थोमणो सुदिनान नाव घेनासतना सुभाष वेलिंगकर आणि रमाकांत खलप हांकां मारला. म्हणजे मला खूप आनंद होतोय. भाऊसाहेबाचं नाव जर मोपा एअरपोर्टला दिलं आणि मगो पक्षानं ती मागणी केली, मी लीडर म्हणून सांगत नाही, मगो पक्षानं आधी मागणी केली, त्यांनी रिझोल्युशन घेतलं एक्झिक्युटिव्ह कमिटीनं आणि ही सगळी रिझोल्युशन मागणी जी केली त्यांनी प्राईम मिनिस्टरपासून गव्हर्नरपर्यंत आणि मुख्यमंत्र्यापर्यंत सगळीकडे पोचवलेली आहे. त्याचा योग्य निर्णय मला वाटतं दिल्लीला होणार, कारण गोव्या सरकारकडं याच्या संबंधी काही नाही आहे. हा जो प्रोजेक्ट आला आहे तो युनियन मिनिस्ट्रीमधून आला आहे आणि त्यासाठी हे सगळी डिसिजन जी आहे ती हे करतात. आता जे कोण इथं आंदोलनाच्या पवित्र्यात आंदोलनं करतात त्याला काही अर्थ नाही. प्रश्नजना मगो पक्षाचो एक सैनीक हांव आणि मगो पक्षाचो सैनीक आशिल्ल्या कारणान हांव पयलीं पासून सांगता की हांव मगो पक्षाचो सैनीक आणि मगो पक्ष जे डिसिजन घेता ते म्हाका बंधनकारक आसा. हांवें आजूच तें गेली 22 वर्सां हांव मगो पक्षाच्या तिकेटीचेर 24 वर्सां मगो पक्षाच्या तिकेटीचेर आमदार म्हणून निवडून आयला आणि आज पर्यंत हांव तेच उलयतां आनी तेच युनियन मिनिस्ट्री काय डिसायड करते हे गोव्यातल्या मंत्र्यांना आणि मुख्यमंत्र्यांना पण सांगता. त्यांनी पण वेगवेगळ्या मागण्या केलेल्या असतात. प्रत्येकाला वाटतं प्रत्येक मागणी आपली पसंत करावी आणि आपलं ते काम करावं, पण तसं होऊ शकत नाही. काहीतरी डिसिजन सेंट्रल गव्हर्नमेंट युनियन मिनिस्ट्री घेणार आणि युनियन गव्हर्नमेंट घेणार आणि त्यातून काहीतरी मार्ग. बिगर संघटित बेरोजगारांची आकडेवारी जर जोडली जाल्यार गोंयांत 19% बेरोजगार आसात असो दावो काँग्रेसीचो फुडारी बिर्यातो फर्नांडीसान केला. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीच्या आकडेवारी प्रमाण गोंयचो नोव्हेंबरांतल्यान बेरोजगारीचे दर 13.6% आसा. हे फाटभुंयेर बिर्यातो उलयतालो. Is much above the average national unemployment rate which has been released. But these are the conservative figures, and these figures in Goa 13.6 are the official figures belonging to the organized sector. आता unorganized sector सगळ्याक आसा. हॉटेलां आसा, गाडे आसा, मोटरसायकल पायलट, टॅक्सी, these come under the unorganized sector. If you add that, the unemployment rate in Goa will be, I think so, around 18 to 19%. And this is when the peak tourism season is already on. Tourists are coming into Goa and still unemployment is rising. Why? Because the priorities of this government are misplaced. वो सरकार लोकांक employment दिवच्या सुवातेर, तरणाट्यांक employment दिवच्या सुवातेर, they are more interested in IFI, the film actors. तांकां घेवन beach cleaning करता. For that beach cleaning they can employ the unemployed people who are volunteering. All these are misplaced priorities. Then there are local youth who have got trained, they have got degrees, they have got diplomas. Instead of employing them, they are allowing youth from other states to come and take up employment in industries, in factories, in hotels, hospitality sector. So misplaced priorities, visionless government. आणि एक उदाहरण दिता. आता चिखल्या सर्कला लागीं पळय जॉब ना म्हूण आमचे भुरगे तरणाटे आनी तांच्यो फॅमिली गाडे घाल्ले आसा. आतां आमचो मिनिस्टर आनी पंचायत MLA तांकां काडून खोट मारता आनी खंय व्हरता तांकां वेर दे वील बी नो बिजनस एट ऑल. सो दीस आर द मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज, डायरेक्शनलेस. अशें करून अनएम्प्लॉयमेंट इज गोइंग टू इन्क्रीज अँड द बबल इज गोइंग टू बस्ट.
युरी आलेमाव हाणे कुठ्ठाळे जावपी येरादारी कोयणीचे 3 व्हिडिओ प्रसारित करून सरकाराची घाळपणा उक्ताडार हाडल्या। या व्हिडिओत कुठ्ठाळे जंक्शनाचेर येरादारीचे योग्य व्यवस्थापन जायना हे स्पष्ट जाता। या सुवातेर जे येरादारी पुलीस तैनात केल्यात तांकां योग्य प्रशिक्षण दिवपाची गरज आसा। रस्त्याचेर दवरिल्ल्या गरजे भायली बॅरिकेड्स ताका लागून जावपी वाहनांची गचमुटी, येरादारी वेवस्थापनाविशीं जाण नाशिल्ल्या पुलिसांची नेमणूक आनी दिशा दाखोवपी तकट्यांचो उणाव ह्या कारणाक लागून कुठ्ठाळे सदांच येरादारीची कोंडी जाता। सरकाराची घाळपणा हाका कारणीभूत आसा। सरकाराचे हे गजालीचेर साप दुर्लक्ष जाला अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी म्हणला। It is completely लोकांक त्रास जाता and the transport minister should come out with म्हाका दिसता come clear जे mess आज जाता so much mess लोकांक इतले त्रास जाता 7 जे भायर सोदाय ते 9 9:30 10 पावताय सावथान। It is a complete chaos this because of bad roads and this traffic management, especially now during this season festivity जे आमचे आहा। During this time, this type of traffic problem is absolutely, I condemn this, and the transport minister should immediately rectify it. So what solution? वास्को खारेवाडी जेटीच्या वाठारात राबितो करपी 100 जाणांक पुलिशेन तांचे व्हेरिफिकेशन करपा खातीर ताब्यात घेतल्यात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या गोंय दौऱ्याच्या फाटभुंयेर पुलिशेन हे टेनंट व्हेरिफिकेशन सुरू केलां। टेनंट व्हेरिफिकेशन केल्ले नासले जाल्यार गुन्यांव घडल्या उपरांत अशा नागरिकांचो सोद घेवप कठीण जाता अशी माहिती वास्को पुलिशेचे पुलीस निरीक्षक कपिल नायक हांणी दिल्या। टेनंट व्हेरिफिकेशन चालू आसा ड्रायव तो आज आमी स्पेशल ड्रायव केलो खारीवाडो। थंय आमकां इन्फॉर्मेशन आशिल्लें की थंय जे ट्रॉलर्साचेर जे लेबर जे काम करतात तांचे एकट्याचें टेनंट व्हेरिफिकेशन जालें ना आनी हाजे पयलीं आमी खुबदां तांकां सांगिल्लें टेनंट व्हेरिफिकेशन करा म्हणून आमी सांगितले अवेरनेस करीतात पण थंय कोणेच टेनंट व्हेरिफिकेशन केलें ना। सो आज आमी पर्सनली थंय हांवें स्टाफाक घेवन थंय विजीट केली आनी सगळ्यांचें व्हेरिफिकेशन पयलें केलां काय ना पळय जाल्यार एकटोय तातूंतलो टेनंट व्हेरिफिकेशन केल्लो आमकां सांपडलो। सो आमी आतां 100 मायज हांगा सगळे कोण टेनंट व्हेरिफिकेशन केल्ले लेबर जे डिफरंट स्टेटींतले आसात ओडिसा UP बिहार हांचे जे ट्रॉलराचें काम करतात तांकां आमी हांगा सगळ्यांक डिटेन करून पुलीस स्टेशनार आयल्यात फॉर फर्दर इन्क्वायरी। आतां टेनंट व्हेरिफिकेशन केलें जाल्यार आमकां एक कित्याक बऱ्या पडटा की आमी जे हांगा फॉर्म भरतात ते आमी कन्सर्न स्टेटी धाडटा आनी थंयच्यान आमकां कळटा बाबा तांचें कितें एडवर्सली आसा एडवर्स रिपोर्ट आसा काय ना तो पण हांची कांयच हांगा इन्फॉर्मेशन ना बाबा एडवर्स आसा काय ना तो। सो आमी तांकां आतां हाडल्यात। सो आतां आमी थरो इन्क्वायरी करतले आनी फायंड आउट करतले बाबा दे आर इनवॉल्व इन एनी क्रायम इन देअर कन्सर्न स्टेट आनी फुडलें कितें आसता एक्शन आमी तांचेर घेतले। ह्या दिसांनी आमी मुद्दम स्पेशल ड्रायव दवरतात कित्याक ह्या दिसांनी VIP विजीट्स आसा ट्युरिस्ट सीजन आयिल्लो आसा त्या खातीर ही केअर घेवप आमची जबाबदारी आसा। त्या खातीर आमी हे टेनंट व्हेरिफिकेशन आसा तें मातशें स्ट्रिक्ट ह्या दिसांनी आनी ते आमचे कंटिन्यूस रावतले। फाल्यां आमी परत थंय वतले आनी बाकीचे आनी कोणी आसा तांकां व्हेरीफाय करतले आनी तांकांय हाडटले आनी फाल्यां इन्क्वायरी करतले आनी कन्सर्न ओनर पळय कोण आसात तांणी टेनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्मां भरलीं ना तांची कन्सर्न लेबराचेर तांचेरूय एक्शन घेतलें आनी तांचेरूय आमी कन्सर्न डेप्युटी कलेक्टर आसा ताचे कडेन रिपोर्ट। खड्डे पुरोवपाचें काम चालू आसा। जेट पॅचराची 7 मशिनां पुरोवपाच्या कामाक लायल्यात। 19 डिसेंबर म्हणल्यार सगळे खड्डे पुरोवपाची मोख आसा म्हणून भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल हांणी सांगलें। सध्या गोंयांत 1 लाख स्क्वेअर मिटर पोटहोल्स आसात। तातूंतले 40,000 स्क्वेअर मिटर खड्डे पुरयल्यात। उरिल्ले 60,000 स्क्वेअर मिटर पुरोवप चालू आसा अशें काब्रालान ह्या वेळार सांगलें। रस्त्याक पॅचवर्क चालू आसा खूब पोटहोल खूब जाल्ले तशें म्हाजे कडेन जादू ना पावस जालो आनी आतां 7-8 मिशिनां काम चालू आसा सगळे कडेन गोंयांत चालू आसा आनी दे आर डुईंग दॅट वर्क। सो म्हाका खबर आहा की पोटहोल हांगा आसा सो हांवें वचून पोटहोल मॅप ओपन करप सारकी न्ही म्हाजें पूण हांवें होल्ड ऑन केला। सो आय एम ट्रायंग टू फिनीश बिफोर 19 डिसेंबर ऑल द पोटहोल्स आयडेंटिफायड बाय द सिस्टम आनी फॉर दॅट वर्क इज गोईंग ऑन फूल स्विंग आनी मोस्ट टेंटेटिवली आय एम टार्गेटिंग माय सेल्फ 19 डिसेंबर टू फिनीश। तेजे नंतर खंयचे उरता पळय देन आय वॉन्ट टू टेक पिपल्स हेल्प टू फिनीश इट अप। तितून भितर बारीक सारको येदो असो पोटहोल म्हणू शकता तूं पण वील ट्राय टू फायनलायज बट वर्क्स आर गोईंग ऑन एवरीवेअर। 6-7 मिशिनां ऑलमोस्ट 7 मशीन्स आर वर्किंग ऑफ जेट पॅचर आमी पयर कॅबिनेटाक देखून एक्स्ट्रा क्वॉन्टिटी जी इमॅजिन केल्ली पयलीं जेन्ना कॅबिनेटान गेल्ले
ती 20,000 क्वॉन्टिटी आशिल्ली 40,000 आतां आमकां जे सिस्टमा भितर आयडेंटिफाय केल्या इज 80,000 मोर. सो 1 lakh square meters म्हणजे पॉट होल्स ताका एरिया ना. एरिया विल बी डन एज पर स्पेसिफिकेशन. सो दे हॅव आयडेंटिफायड टेंटेटिव्ह एरिया 1 lakh square meters of potholes. So various and we have exhausted almost 40,000 square meters. So 60,000 square meters चे बाकीचे काम चालू आसा. काणकोणाचो लोकोत्सव अंदू 7 ते 11 डिसेंबर या काळार जातलो. या लोकोत्सवाक 12 राज्यांतले कलाकार तांची कला सादर करतले अशी माहिती सभापती आणि काणकोणचो आमदार रमेश तवडकर हांणी दिल्या. गोंयच्या कलाकारांक माची मेळची म्हण हो लोकोत्सव फाटल्या 12 वर्सां सावन आयोजीत जाता. गोंयच्या लोकोत्सवाक वांटो घेतिल्ल्या कलाकारांनी हेर राज्यांत तशेंच विदेशांत लेगीत तांची कला सादर केल्या अशी माहिती तवडकर हांणी दिल्या. एक गोंयच्या ग्रामीण संस्कृतीचे दर्शन घडोवपी, गोंयच्या अस्मितायेचें दर्शन घडोवपी तशेंच गोंयच्या गोंयकारपणाचें एक दर्शन घडोवपी लोकोत्सव फाटली 21 वर्सां आमी आयोजीत करता आनी ह्या वर्सा 22वो लोकोत्सव मोठ्या दिमागान आयोजीत करपाची तयारी आमी अंतीम टप्प्यांत आसा. फाटल्या 2 वर्सांतल्यान आमी देशभरांतले वेगवेगळ्या भिन्न राज्यांतले जे लोककला आसा थंय पेश करता, थंय सादर केले वता आनी तातूंतल्यान गोंयची लोककला आनी इतर राज्यांची लोककला ताजेर एक जुगलबंदी ताज्या संदर्भांत एक मेळ जो आसा न्ही ह्या लोकोत्सवाच्या आमी घालता आनी तो सबंद लोक जे आसा ताका दाद दिता. ह्याय वर्साक सादारणशे पेडणे पासून काणकोण पर्यंतचे जितले लोककलेचे प्रकार सादर केले वतले तशेंच 12 राज्यांचे कलाकार ह्या लोकोत्सवाक सहभागी जातात. फाटली 15 वर्सां कांत्यावेले रस्तो जावंक नाशिल्लो. रस्तो जावचो म्हूण लोकांची मागणी आशिल्ली. कितलेशेच फावटी निवेदनां दिवन लेगीत रस्तो जावंक ना. निमाणे कडेन नव्यान वेंचून आयिल्ली जिल्लो पंचायत वांगडी मर्सियाना वाज हिणें लोकांची मागणी विचारांत घेवन मंगळार रस्त्याची पळोवणी केली. रस्त्याची पळोवणी करून मापणी घेतली. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तिणी म्हाका बरो वेलकम केलो आनी हांवें फर्स्ट इन्स्पेक्शन केलां. जायते वर्सांचो रस्तो जो एमएलएनूय तो हें केल्लो आहलो. सो तो आयज हांवें तो हें घेवन हांव आनी रेमेडियसांनी रेजोल्युशन घेतलां. तेजेर हांव तें काम करूंक सोदतां आनी जाता तितले बेगीन हो करूंक सोदतां कित्याक लोकांक जायत्या लोकांक तो त्रास जाताय आनी जायतो लोक हिंगा रावता. जायतीं घरां आहा 10-15 कितें घरां आहा. सो लोकांक तें लायटूय ना म्हणून सांगता तीं आतां. सो तें सगळें हांव करूंक सोदतां. जाता तितली लोकांचे कितें प्रपोजल आहा तें न्हू आनी सरान कितें घेयल्लें आहा तें बी सगळें कंप्लीट करूंक सोदता. पयलीं सुद्दां म्हाका एक व्हडली खुशाल काय दिसली एज अ सोशल वर्कर वेल्सांचो ओकेजन दिसता. आमची न्यूली इलेक्टेड बाय मार्सेलीन वाज ZP मेंबर. ताणें पयलो हो एक स्टेप घेतलो. हो 15 वर्सां रोड आमच्या बाबा MLAन प्रपोजल घातलेलो सारको वॉश जालो आहलो. तो आज तेणें तेजे इंजिनियरां हाडून हेजी इस्टिमेट करपाक काम हातांत घेतलें आनी हो हिंगा जायते सुमार 50 लोक सुमार रावता. त्या लोकांक हातून गाडी व्हरपाक मोटरसायकल व्हरपाक जायनासलें. हांव कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा आमच्या ZP मेंबराक की ताणें हो पयलो स्टेप घेतलो आनी म्हाका दिसता फुडली जी पेंडींग वर्क आहा जो आमच्या MLAन एज अ ZP आसतना घातलेलो तें फॉलो करतले असो आमकां विश्वास आहा. आनी हो लोक आज खूब खुशाल जाला तें पयलें काम ताणें हातांत घेतलो म्हूण. आनी आमचो 5 जो ह्या गांवचो तेणें 5 रेजोल्युशन मांडून आज हें काम मुखार व्हेल्लें. ओपा बंधाऱ्याची उदकाची पातळी सारकी आसा. तिळारी धरणाचे कांय कनाल दुरुस्ती करूंक नाशिल्ल्यान बार्देस दिवचल म्हालात उदकाचो उणाव भासला. ते दुरुस्ती करपा खातीर आमचे यत्न चालू आसा अशें भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान सांगलें. सोमारा फार्मागुडी हांगा करियर मार्गदर्शन प्रशिक्षण आनी प्लेसमेंट कार्यालयाचे उक्तावण केल्या उपरांत तो उलयतालो. हांगा आसा ओपन लेवलाचें उदक बरें आसा जें म्हाका सांगलें. पूण तिलारीचे कॅनल ब्रीज जाला म्हणून आमचे थोडे एरिया जे पर्वरी सारखे बार्देस सारखे एरियान तितून मातसो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा.
सिलरीचे आमी फॉलोअप करता बेगिना बेगीन करपाक, मातशें डिले जाल्ले आसा म्हाका दिसता. ते नॉर्मली 1 म्हयनो ते ब्रेक घेता, सो 1 म्हयन्या भितर तेणी काम करपाक जाय. सो मातशें फुडें गेल्लें अशें म्हाका दिसता. बट समा आमचे PWD वॉटर डिपार्टमेंट CEPC ते मेंटेनिंग द वॉटर लेवल्स तेंचे यूज करपाक लागता. ती पिठान उदक आसा, पूण कितें आसता पळय 2 गोश्टी आसा. एक परपेच्युअल सोर्स आसपाक जाय. मायनींग पिटरान 20 लाख लिटर आमी दिसाक काडपाक गेले तर केन्ना तरी एक्झॉस्ट जाता. परपेच्युअल ताका एक्विफर तसो ना की 20 लाख लिटर दिवपाक शकता. तो कॉन्सेप्ट जो आसा की पिठान उदक आसा, तर पिठान उदक जेन्ना WRD आमी पळयता की केन्ना उदक बंद जाता ते न्हंयक सोडटा पंप करून, आनी ते मागीर वपा आनी खंय लागता पळय तशें डायवर्जन करून आमी यूज करता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीचे गोंयांत आगमन जावपाचे आसा देखून पणजे शारांत जायतीं कामां हातीन घेतल्या. पणजेच्या कांपाल वाठारांतल्या बांदोडकार मैदानाचेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 11 डिसेंबराक व्हडली बसका घेतले. देखून मैदानाचेर तंबू घालपाचें काम नेटान चालू आसा. 9वें जागतीक आयुर्वेदा संमेलन जावपाचें आसा हे फाटभुंयेर काम चालू आशिल्लें दिश्टी पडटा. कुठाय चर्च संस्थेचो जागो जरी वायट तरेन वापर जाता जाल्यार भायल्या देशांत रावपी लोकांचो जागो सुरक्षीत आसा हाचेर सर्वसामान्य मनीस कसो विश्वास दवरपाक शकता असो मुद्दो सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसीचो वांगडी लॉरेन्स डिसिल्वान उक्तायला. सरकारी अधिकाऱ्यान हाचेर विचार करून उपाय काडपाची गरज आसा तशेंच मुख्यमंत्र्यान परिशद घेवन लोकांक कळीत करपाची गरज आसा अशें लॉरेन्स डिसिल्वान सांगलें. अपील करता जी इन्स्टिट्यूशन्स आसा ती मागीर खंयचेय आसूं ताणी आपले लँड डेली बेसीस ब्लड प्रेशर पळय चॅक करता, कोणाक पेशंट आसा जाल्यार किंवा डायबिटीज चॅक करता ते डेली वचून पळोवपाचें आसा काय म्हणून थंय असली केस हायलायट करता न्हू. आनी जेन्ना एक इन्स्टिट्यूटाक जर तर तुका न्याय मेळना न्हू जाल्यार एक कॉमन मनशाक न्याय मेळटा म्हणून गॅरंटी ना. आनी वेन अ इन्स्टिट्यूट लायक चर्च अँड द प्रिस्ट टुगेदर अलॉंग विथ द पॅरिशनर्स आर हायलायटींग दीस इश्यू, हे इश्यूआक ट्रान्सपरन्सी येवपा जाय. हो इश्यूआचेर रिप्लाय जे आतां तुगे BDO आहा वो मुर्मुगांव टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग आहा, हे जे ऑथॉरिटीज आहाय दे आर हॅविंग द रायट्स टू टेक एक्शन अगेन्स्ट such things कळ्ळें तुका न्हू. आनी दे शूड कम फॉरवर्ड एंड क्लियर इट अप. एक प्रेसा येन ओर एक ओपन फोरमाचेर येन तेणें तें क्लियर करपाक जाय. कित्याक एक भंय वयता जर ते इन्स्टिट्यूटाची एक चर्चीची प्रॉपर्टी जर तर खऱ्यांनी जर तर एक रॉंग एक यूज जाल्या जाल्यार जे लोक आयज भायर आहा जे गोंयांत ना आयज भायर रावता तेंची प्रॉपर्टी सेफ आहा म्हूण कितें गॅरंटी आसा. एक इन्स्टिट्यूटाची जर तर प्रॉपर्टी एक चर्चीची जर तर प्रॉपर्टी सपोज एक इगोजीची एक प्रॉपर्टी जर तर सेफ ना गोंयांत जाल्यार जो मनीस आयज भायर काम करता, जो मनीस आयज UK काम करता तेंची प्रॉपर्टी सेफ आसतली म्हूण कितें गॅरंटी आहा. द गव्हर्नमेंट शूड एक्ट इमिजिएटली ऑन दीस इश्यू. इट इज अ व्हेरी सिरियस इश्यू. आशवे हांगसर बेन्झीन हॉटेला मुखार यो वच करपाक 2 ल्हान साको आसात. तातूंतलो एक साको खूब तेंप जालो तो सारको नाशिल्लो कारणान बंद आसा. ताका लागून आतां एका साकवा वयल्यान ही येरादारी जाता. आशवे मांद्रे हांगसरले दर्या खूब फामाद आसा आनी हांगसर खुबशे पर्यटक भोंवणे खातीर येतात. तातूंतल्याच एका साकवा वयल्यान उदकाची पायपलायन आसा ती परत परत फुटत आसा. पायपलायन परत परत फुटता ताका लागून ते पायप पुलाच्या भायल्यान बसोवचे अशे आसवेचे थळावे लोक आतां तक्रार करपाक लागल्यात. आशवे आहा हांगर बेन्झीन म्हणटा पळय ते बेन्झीन आहा हिंगा हॉटेल आनी तेचे फुडल्यान हो पळय आशवेचो पूल, आशवेचो पूल हो आनी पळय हो एक पूल आनी हो एक पूल हो आजून ओपन करूंक ना. तो कितें तो मिनिस्टर आनी ते जाणान आसतले. पळय हिंगा ह्या जाग्यार एका वर्सान 24 पावटी तरी पायप फुटता हे आनी ते जाणा जावन हे बी पायपलायन हांगर पळय हे लेबर बाबडे आमचे हार्ड वर्कींग पीपल हे पळय तेणी आत्तां सारकें केलां आनी पळय सद्दां चालू ते कितें तरी ताका तुमी उपाय घेवंक जाय. कित्याक हे भायल्यान
हे पायप भायल्यान जो पर्यंत घालिना पुला भायल्यान तो पर्यंत हे चालूच आसतलें. वर्साक 24 पावटी म्हटलां हांवें. तरी सुबेज जाल्यार मेजल्यार कित्याक जशी गाडी चडटा ते पायप फुट्टा. हे सगळ्या लोकांक ह्या त्रास जाता पळय चिकोल. हे आतां ट्युरिस्ट येयल्या काडटले आनी हेंचेर लोक पळय हेंगा चिकोल हो चिकोल सगळो पळय तो तेंचेर उसवता. आतां म्हाजेर उसोंक ना बरें ना. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.